दिवाळेच्या निमतान सध्या मडगांव चल्लां ते वॉर ऑफ बॅनर्स। तुमकां जर मडगांवच्या राजकारणाची छटा पळोवपाक जाय जाल्यार शारांत एकूच रावंड मारात आनी तुमकां कळटलें। दिवाळेच्या मिठायेचो खर्च कोणें कितलो केलो तें मात खबर ना, पूण राजकारण्यांनी बॅनराचेर मात पयसो ओतला। सर्त आनी आसा ती म्हणजे 3 राजकारण्यां मदीं। सगळ्यांत पयलीं मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत। तांणी मडगांव नगरपालिकेचे अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारा बरोबर आपले बॅनर्स लायल्यात दिवाळेच्यो परब्यो। तांच्याच कुशीक आसा मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष सावयो कुतिन्य। सध्या सावयो काँग्रेसीन आसा आनी तांकां मडगांवच्या नगरपालिकेन स्थान ना। तांणी आपलें स्थान थंय तयार केलां, तें बी शॅडो कावन्सील ऑफ मडगांव वरवीं। तांचो शॅडो मडगांवचेर पडत आसा। आतां बॅनराचेर तांची घरकान्न प्रतिमा कुतिन्य मात दिसना। हाचो अर्थ तो फॅमिली बॅनर न्ही, तो सामाजीक किंवा राजकीय। आनी आतां इतल्यान सोंपोवंक ना। मडगांवचे आदले आमदार बाबू नायकांचो नातू प्रभव नायकूय बॅनराचेर हात जोडून उबो रावल्लो दिश्टी पडटा। तसो प्रभव मिडियाचेर व्हिडिओ काडून आपलें स्थान निर्माण करपाचो सध्या प्रयत्न करता। ताका आजुनूय जाय तशी ग्रीप मेळूना, पुणून बॅनराचेर मात तो प्रॉमिनंटली दिसता। आतां ह्या वॉर ऑफ बॅनराचेर मडगांवां सगळ्यांची चर्चा चल्ल्या। मडगांवचें राजकारण स्पश्टपणान ह्याच बॅनरांतल्यान दिश्टी पडटा। तुमी पळयतात GNH।